pa 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 ro lo ro 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 lo ro ka shikari bari 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 shikari bari 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 shikari mari bari 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 ba shikari mari bari 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 ba halarika shikari ma ba ma ba ba ba. थँक्यू लॉर्ड. आमचे दोळे धांपया. मोगळा बापा ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता. आयचो दीस तुवें परत्यान हांगासर तुवें आपोवन हाडलाय. आयच्या दिसा तुका आमी अर्घ दिता बापा. तुज्या त्या कृपे खातीर तुज्या त्या मोगा खातीर आमी अर्घ दिता बापा. बापा तुजी ती कृपा सदांच आमच्या जिवितांत नवी नवी जावन हर एक दिसा हर एक घडयेनी नवी नवी जावन आमकां तूं दिवन आसाय बापा. तुका अर्घ दिता बापा. कालच्या दिसा आमी शिकल्या कशें आमी बोगसाणें दिवचें वा बोगसाणेंत आमी कशें जियोवचें वा हे आमकां तुवें बरें जावन आमच्या ब्रदराद्वारी पवित्र आत्म्याद्वारी तुवें आमकां शिकयलें बापा. तुका अर्घ दिता बापा. तशेंच आयची सकाळीं हांव तुका समर्पण करता आसतना कितें हांगासर शिकोवंक जाय कितें जाय हर एक बापा हांगा कोण पुराय येवन तुजें उतार प्रकट करता तांच्या हर एकल्यांक तुका समर्पण करता बापा. आनी हांगासर कोण पुराय येवंक आसात आनी आयिल्ल्या सर्वांक परत्यान तुका समर्पण करता. तुजें उतार म्हणटा सत तूं समजून काणगे सत तुका सुटका दिता म्हण. वय बापा तें सत आमकां सुटका दिवचें जावन आसा. तें सत आमकां सगळ्या अंतुथावन भायर हाडची ती सताची जन्वाय जावन आसा बापा. केदाळा आमी ही सताची जन्वाय आमी समजून काण घेता आनी जेजू क्रिस्तान कितें कुर्सार आमचे खातीर केलां तें आमी केदाळा समजून काण घेता. तेदाळा आमी आमच्या हर एका प्रॉब्लेमांतावन हर एका अंतुतावन आमकां भायर येवंक जाता. आनी देवान कितें आमचे विशयांत एक योजन दवरला कितें उद्देश दवरला तो आमकां आपणावंक जाता. बापा तुवें केल्ल्या हर एका उपकाराक अर्घ दिता. पवित्र आत्म्या हें सेशन संपूर्ण जावन तुज्या कंट्रोलाक काणगे तूं शिकय. म्हजो ताळो म्हजें मन म्हजें मत हर एक पवित्र आत्म्या तूं शिकय. कित्याक तूं आमचो फ्रेंड जावन आसाय. तूं म्हजो कम्फर्टर जावन आसाय. थँक्यू होली स्पिरीट. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू अब्बा फादर. थँक्यू जीजस. हे मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. एकामेका सेकेंड दिवन प्रेज द लॉर्ड म्हणटात गे. प्रेज गॉड. हालेलुया हाले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बसा. कोणाक प्रजिबेची भास उलोवंक येना आनी तिंप्र येवनान म्हण चिंता. मस्त जाणांक येना म्हळ्यार हांगा उलयतना उलयनांत. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हॅलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी उलयता ती भास खंयची हांगासर आमी सगळे काल ब्रदरी उलयली सिस्टर उलयली आमी उलयल्या खंयची भास. देवा लागीं आमी मुखार मुखार रावून
उलोवची, देवा लागीं उलोवची ती भास जावन आसा. ती भास खंय आसा? खंय आसा? आं, भास खंय आसा ती? खंय आसा? आं, खंय आसा ती? आमच्या आमच्या आत्म्यांत आसा. देवाचें उतर म्हणटा आमी पळया पयलें एफिशियन्स 1:3. कित्याक ही जिबेची भास एक आमकां धर्मार्थ दिल्ले, एक गिफ्ट तें खंयचेय एक आमकां आमी एचीव करन वा आमी खंयचेय एक साधन करन आमी काण गेल्ले न्ही, तें आमकां एक धर्मार्थ म्हळ्यार आमचे भितरच आसा. आमकां ह्या देण्या विशयांत गुत्त नासतना आमी ही देणी कितें केल्या? लिपोवन दवरल्या. त्या देखून सायंट पावल म्हणटा तुमकां ह्या देण्या विशयान, ह्या एका आत्मीक विशयांत तुमकां समजून जायजेस म्हण कोरिंथकारांक बरयल्या अंत म्हणटा 12:1 ह्या एका आत्मीक विशयांत तुमकां समजून जायत ना म्हणून सांगूंक जायना. हर एकल्यांक आमकां ह्या एका देण्या विशयान ही आमी कश्ट काडीचे म्हणना. आतां एक प्लेयर तो कितें करता, तो एक कालेंबणी ताणें काणगेचे जाल्यार तो कितें करता, तो ताणें प्रॅक्टीस करीचे आनी ताणें धांवाचे, दीस रात ताणें प्रॅक्टीस करीचे, सकाळीं प्रॅक्टीस करीचे आनी ताणें प्रॅक्टीस केल्या मात्र ताका ती एक मॅडल काण घेवंक जाता. वैगी म्हळ्यार ताणें कश्ट करन ती काण घेवची. आमी कश्ट केल्यार मात्र ती काण घेवंक जाता आनी तो मॅडल तो काण घेता. ताणें एचीव करचें तें. तशेंच ही जिबेची भास तशी न्ही, ती आमकां ताणें गिफ्ट, फ्री गिफ्ट दिल्या. हे वास सिस्टर, माईक 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 हांगास. हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. आमकां बरोवंक आसा म्हण आसा गे, भरल्यान म्हणून आसा. भरल्यांत सर थोडी म्हण सांगला गे ती ना, थोडींच आत्मीक देणी म्हण सांगला गे ना, सर आत्मीक देणी, सर आत्मीक देणी. तंतू ए गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा गी ना? आसा. ते गिफ्ट ऑफ टंग्स तंतू आसा. त्या देखून आमी उलयनातली कोणाची सूख? आमची सूख. वैगे तुमकां आतां तुमचो फ्रेंड ब्रदा, तुका एक तुजो फ्रेंड एक गिफ्ट दिता तुका तुज्या बर्थडेक. तूं कालें करताय ताचे वयर इल्ले बेजार आसले वरवीं ते गिफ्ट कालें करताय, आसून दी सोड म्हण थंय दवरताय. थोडे दिसा उपरांत तुमी क्लोज जातात परत्यान, तो विचारता तुका हांवें तुजे बर्थडे गिफ्ट दिल्लें न्ही, तुवें यूज केलें गी ना गे म्हण. तूं कालें म्हणटाय ना, हांवें थंय दवरलां तुजे वयर इल्ले बेजार आसले वरवीं हांवें थंय दवरलां म्हण. वैगे थंय दवरल्लें ते ताणें तुका बरें एक आयफोन मोबायल दिला जायते. ते मोबायल तुवें यूज करूं ना जाल्यार कोणाचेर फॉल्ट जालें? तुजें फॉल्ट. वैगे तुजें फॉल्ट. आतां तुवें तें यूज केल्लें जाल्यार ते मोबायल काण तुवें यूज केल्लें जाल्यार तांतूं तुका कालें प्रिचींग आयकूंक जाता आसलें, बऱ्याक तुवें यूज करूंक जाता आसलें. वैगे सगळ्या एरियान ती तुका यूज करूंक जाता आसलें जाल्यार तुवें यूज करिनासतना तें काण कालें केलें, तुवें तुज्या गॉड्रेजीन तुवें लॉक घालून दवरलें. वैगे तशेंच हांगा जेजू क्रिस्तान सगळी सर आत्मीक देणी, तंतू थोडी न्ही, सर आत्मीक देणी आमचे वयर ताणें वतून आमकां ताणें आशिर्वादांनी भरल्यान. आमी ताका कश्ट काडीचे म्हणना. आमी चिंताव हांव मस्त पवित्र आसल्यार मात्र म्हाका हें गिफ्ट. वैगी आमकां थोडे कडेन शिकोवणी दिल्या वा थोड्यांनी आमी चिंताव वैगी हांव पवित्र आसल्यार मात्र म्हाका ही गिफ्ट, वा हांवें
कितें हांवें उपास केल्यार म्हाका एक गिफ्ट मेळटा वा हांवें चड मागल्यार म्हाका गिफ्ट मेळटा आनी मस्त जाणांनी सांगचें आसा हें तुमी पुरो उलोवंक ना व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी व्हडल्या व्हडल्या प्रिचर्सांनी तांणी मात्र उलोवंक तांकां मात्र ती गिफ्ट तुमकां ना तुमी उलोवंक ना ती पुरा जाला गी हो अनुभव हांव चिंता म्हाका जाल्लो ह्यो अनुभव स्टार्टींग दिसांनी हांव हे मिनिस्ट्री म्हाकाय शिकतना हांव टंग्स करता आसतना जायते जाणांनी सांगलें कोणें सांगलें उलोवंक तुमकां ही आमकां न्ही तुमकां न्ही ती तुमी उलोवची न्ही ताका तितले मागणे जायचे तुका कशें आयले ते सैतानांची भास म्हणी सांगल्या मस्त जाणांनी म्हाका सांगलें ती तुमी उलोवचे न्ही ती तांणी उलोवची भास म्हळ्यार ताका तितले मागणे जायचे हांगा तशें म्हणटा गे हांगा कितें म्हळां सर आत्मीक आशिर्वादा आमचे वयर वतून तांकां थोडी म्हणून सांगूना वा गिफ्ट ऑफ टंग्स ना म्हणून ते सांगूना सर आत्मीक आशिर्वादांनी आमकां ताणें भरल्यांत सर आत्मीक आशिर्वाद ताणें भरल्या म्हळ्या उपरांत आमचे भितर ते गिफ्ट आसात त्या देखून आमी यूज करिनातले आमची सूख जावन आसा ती कोणाची सूख त्या देखून सेंट पाऊल म्हणटा 2 कोरिंथी 14:1 12 14 and 1 2 1 Corinthians 14:1 मोग ना जावन ते नाही 1 Corinthians 12:1 14:1 ಅಂತ ಸಹ 1 minute 1 नाही 1 minute सिस्टर 12:1 गल ते म्हणटा सेंट पाऊल म्हणटा ह्या एका देण्याविशयंत तुम्ही नेणारी जायनासतना रावोंक ना खंयची पुरा आमकां दिल्यान हे नाही ओके नाही आणि तसा 12:1 बाबानो पवित्र आत्म्याच्या देण्याविषयी करेक्ट 12:1 तुम्ही नेणारी जाय नाहीये म्हणून मुझी अपेक्षा तुम्ही किती म्हणटा हांगा पवित्र आत्म्याच्या देण्याविशयंत तुम्ही नेणारी जायनाय आमी सांगूंक ना म्हाका ह्या विशयन शिकोवना म्हाका गोत्तू ना आतां आमी लॉ ऑफ ग्रॅविटी गुरुत्वाकर्षण नियम आमी यूज करून दी करनासतना रावोन दी ह्या संवसारार ते काम करता की ना काम करता आसता म्हाका त्या विशयान गोत्तू ना ताका गोत्तू नातले वरवीं हांव कितें करता ह्या बिल्डिंगांत हांव सकयल जंप जाता म्हळ्यार जाता गी जंप जाल्यार काले जाता मरतात वैगी तशेंच आमकां एक गिफ्टा विशयन ह्या एका देण्या विशयन ह्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयंत आमकां गोत्तू ना म्हूण आमी सांगूंक साध्य ना हर एकल्यांक आमकां हें गिफ्ट दिलां म्हळ्या उपरांत कोण जेजूक म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हूण कोणें पुरा स्विकार केला हर एकल्यांक तें गिफ्ट आसा प्रेज गॉड हालेलुया त्या देखून हर एकल्यानी ती वापरूंक आसा केदाळा ती वापरतात तुमच्या जिवितांत आज आसले बरी आसनांत तुमचें जिवीत सुपर नॅचरल जाता अलौकिक कामां तुमच्या जिवितांत पळयतात आज मसोरे खंयची पुरा कामां खंयचे पुरा अडखळ्यो तुमच्या जिवितांत आसल्यो वा खंयच्या एरियान तुमकां वयर येवंक जायनातलें खंयच्या एरियान तुमी कश्ट काडनासल्यात तुमी केदाळा जिबेच्या बसांनी उलोवंक प्रारंभ करतात त्या दिसांत हांव तुमचें जिवीत वयल्या मट्टाक येता सोडल्यार तांतू सकयल्या मट्टाक रावोंक साध्य ना त्या देखून आमी हर एकल्यानी ताका टायमींग ना ताका लिमीट ना वा इतलेच टायमार उलयचे इतलेच टायमार ते करीचे सकाळी 3 वरार उठाचे वा ताका हांव मस्त पवित्र आसाचे हांवें बसून ते मागाचे बसून मागल्यार मात्र म्हाका ते गिफ्ट हांवें चापेलान बसाचे थंय बसून खाणगेचे हांगा बसून ना ते खंयचेय ना ऑलरेडी तुमच्या भितर ते आसा जस्ट तुमी बिलीव केल्यार जालें
सत म्हणल्यार जालें जेजूस म्हजो सोमी सोडवंदार देव म्हणून तुमी केदाळा सत म्हणटात त्या घडये तें गिफ्ट तुमचें तें एक्टिवेट जाता. हें गुंतून आसतना आमी दांपोवन भितर दवरले वरवीं तें आमकां कळना. केदाळा हे आमी आतां एक्चुअली आमी टंग्स ऑफ आमी केदाळा जिबेच्या भासांनी उलयता. जिबेच्या भासांनी उलोवन आतां आमी आनी एक ते उलयतना आनी एक स्टेपाक आमी पावल्या रोरींग इन द स्पिरीट वैगी त्या अंत पावल्या. हांव आतां कित्याक हे टंग्स इम्पॉर्टंट. टंग्स नासतना ताका वचूंक आमकां जायना. जायतीं जाणां नवी आसले वरवीं हांगा टंग्स येना तांकां. त्या देखून परत्यान ती क्लास आतां हे जाल्या उपरांत नेक्स्ट स्टेपाक तुमी हांगात ते शिकून येताल्यात. रोरींग इन द काली आमी सिस्टर अनिशाची टेस्टमनी आयकली. रोरींग इन द स्पिरीट काण घेतना ताणें घरा करतना कलेपरा अलौकीक कामां ताच्या जिवितांत जाली. ताच्या भुरग्यांत तांणी पळयलें वैगी तुमी आयकले काल. तशेंच जायते टेस्टमनी आमी एक 1 मंथा जावन आमी ते स्टार्ट केला. आमचे मिनिस्ट्री जावंक पुरो, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो, आमच्या भुरग्यांतय जावंक पुरो अलौकीक कामां. आमची भुरगीं बदलावन जायना जाल्यार वा खंयच्याय एका एरियांत आमी एक आडखळ ते सैतानान ते आडखळ आन घाला जाल्यार पयले तुमी टंग्स उलया. टंग्सांत तुमी ग्रोथ जावन नेक्स्ट त्या लेवलाक तुमकां हांगा आसतनांत इवन आज ते तुमी प्रॅक्टीस करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून ताका खंयचेय आमकां रिस्ट्रिक्शन्स ना. खंयचेय तांणी उलोवन वचो आनी उलोवन वचो म्हण खंयचेय ना. हर एकल्यांक कोण सत म्हणटा तांकां हर एकल्यांक हें गिफ्ट आसा. त्या देखून ह्या विशयांत आमी नेणारी जायनासतना ह्या विशयान म्हाका गुत्तू ना, म्हाका शिकोवना म्हूण हांव सांगचें पडटा. कित्याक आमकां दिला बायबल. आमकां स्पिरिच्युअल मिरर दिला वैगी बायबल दिला. त्या बायबलान सगळें बरें येयलांगे ना. हांगा खंयचे म्हणी शिकयलें बायबलान नातलें शिकयलें गे ना. हर एक कितें आसा तुमकां स्क्रिप्चरां काण शिकयलें. त्या देखून हेंय आसा गी ना बायबलान आसा. यूज करिनातले कोणाची चूक आमची चूक. आनी आमी ताका टायमींग ना. आतां हांवें बसूनूच हांवें करी जाय वा हांवें इगर्जेक वचून करूंक जाय तें तशें पुरा कांय ना. तुमी रांदतना, तुमी जेवतना, खाताना, न्हाताना, वस्तूर उमळयतना, केदाळय वॉश करतना, केदाळय तुमी कंटिन्यूस 24/7 केदाळय कंटिन्यूस ती उलोवंक जाता. ताका टायमींग म्हणलें ना आनी लिमीट ना. आज हांव 5 मिनटां उलयली पुरो आनी फाल्यां सकाळीं ना. ताका लिमीट ना. ते कंटिन्यू केदाळा तुमी ते कंटिन्यू उलयतात तुमचे स्पिरिच्युअल मसल्स ग्रोथ जाता. स्पिरिच्युअल मसल्स ग्रोथ जाता. तुमी कंटिन्यूस ते उलयतना कंटिन्यूस तुमी ती टंग्स तुमी वापरतना तांतू तुमी ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डाक तुमी वचूंक जाता. आनी त्या संवसारांत कितें आसा आतां आमी गोत्त आसल्या भाशेंत आमी मागता वैगे. आतां म्हाका गोत्त आसा हांव कोंकणींत जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्या कारगान दिता. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्या कारगान आमी म्हणटा वैगे. आमकां गोत्त आसली भास. आतां हांव उलयतना तुमकां तें अर्थ जालें वैगे. तेंच हांव 1-2 पटी 3 पटी जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्या कारगान दिता म्हणून कंटिन्यू तशेंच 1-2-3 पटी उलयतना आमी मागीर टंग्स केल्यार आमकां गोत्तूनातल्या भाशेंत आमी उलयता जाल्यार ती टंग्स करतना त्या आत्मीक वर्ल्डाक आमी वचून पावता. आत्मीक त्या संवसाराक आमी वचून पावतना आत्मीक संवसारांत तें कितें आसा आमी तें रिसीव करन ह्या संवसाराक हाडन आमचें तें मॅनिफेस्टेशन जावचें बरें आमी पळोवंक साध्य आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून जिबेची भास मस्त गरज हर एकल्यानी आमी उलोवंकूच आसा. आमी पळया मार्क 15:16-15 16 आतां मार्क 16 15-16 15-17 Mark 15:17 16-17 17
हे नाही कंचे आहे सतमंदल्यांक हां सतमंदल्यांक असल्या आसर्याची पदवी मेळटली. मुझे नाव इथे फर्स्ट 16 वर्षीय सिस्टर जो कोण सतमंदिना हां जो कोण ताचे 15 उपरांत ताचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा, सर रसनांक सुवार्ता प्रगट करा. हां नेक्स्ट 16 जो कोण सतमानिना ताचेर केस्तीचे फर्मान पडटले. जो कोण सतमनिना ताचेर केस्तीचे फर्मान पडतले. सतमंदल्यांक सतमंतल्यांक तुमी सतमन लागीं जेजूक वैगी वय. हरी एकल्यांनी वै मो हरी एकल्यांनी तुमी सतमंतल्यांक असल्या आसर्यांची पदवी मेळटली. खंयचे पुरा मुझे नाव इथे जेवसार सोडयतले, म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले. नव्या बसांनी उलयतले. तशें जाल्यार खंय आसा नवी भास? कोण सतमनला, कोण ते बिलीव केला, कोण जेजूक म्हजो सोमी, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव म्हूण कोणें सतमनला तांकां हरी एकल्यांक हे गिफ्ट आसा. हरी एकली ती नव्या भासांनी उलयतली. तशें जाल्यार आमच्या भितर आसा की ना? आसा. आमच्या हरी एकल्यांच्या भितर ती आसा. त्या देखून आमी हरी एकल्यांनी ती उलोवंकूच आसा. हरी एकल्यांनी आमी उलोवंक आसा. ती आमी कश्ट काडूंक ना. ती एक गिफ्ट काणयेचें जाल्यार थोडे फावटी आमकां डावट जाता, ओ ही वय गी हांवें उलोवची गी, वा कितें हें कितें उलयतात, काली हांगा उलयतना तशें काले उलयतात, कितें हें कितें सांगतात वय गी. ते आमकां कळना. आमकां कळना. पवित्र आत्मो भितर तावन तो उलयता आमच्या बाप्पा लागीं. 1 Corinthians 14:2 कित्याक विचित्र बसांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो कोणा लागीं उलयता? देवा लागीं. देवा लागीं उलयता. कित्याक तो जिबेच्या भासांनी कोण उलयतात ती अशें मुखार मुखार कोणाय लागीं उलयनात, वा खंयच्याय ब्रदर्सा लागीं उलयनात, कोणाय लागीं उलयनात. तो खंय उलयता? देवा लागीं उलयता. देवा लागीं उलयता. मागीर तो मनशा लागीं उलयना. मनशा लागीं उलयना. देवा लागीं डायरेक्ट तो उलयता. कोण बॉर्न अगेन, कोण जेजूक म्हजो सोमी, म्हजो सोडवंदार, म्हजो देव म्हणून कोणें स्विकार केला, ती नवी रचना जाली. नवी रचना जाल्या उपरांत एक ल्हान बाळशा बरी, आतां जल्मल्ल्या एका बाळशा बरी वैगी ती केदाळां वाडावळ जातात. आतां एक 6 म्हयन्यांचे 7 म्हयन्याचे भुरगें एक आवय भुरग्या लागीं कशें उलयता? म्हाका खावंक दी, म्हाका जेवंक दी, म्हाका च्या जाय, म्हाका दूद जाय म्हणटा न्ही. वय मू सांगा नांगे वय गे ब्रदर. कशें म्हणटा? कितें म्हणटा? एक आवय एक भुरग्या लागीं, एक 6 म्हयन्यांच्या 7 म्हयन्यांच्या भुरग्या लागीं कितें म्हूण उलयता? कशें उलयता? ते एक आवयची एक भास उलयता. त्या टायम भुरगे म्हणटा गी जाय म्हाका तें जाय हें जाय म्हण सांगता गी ना. कितें म्हणटा? ते एक मोगाची भास ती उलयतात वय गी. लो लो कुट रो लो कुट वय गी. कोणाक अर्थ जाता गी? ना. कोणाक मात्र अर्थ जाता? ती आवयक आनी भुरग्याक मात्र अर्थ जाता, ती समजाता. मागीर कोणाय कितें समजना वय गे. ताच्या सायडीक आसल्यांक वा कोणाय की समजना. हांगा तावन आवय उलयतना त्या सायडीतान भुरगें आसता गी ना? आसता. भुरग्याक आवयक आनी भुरग्याचो, आवयचो आनी भुरग्याचो संबंद तो वय गे. त्या संबंदांत ती कितें करतात? उलयतात. आनी ती मोगाची एक भास वय गे. मोगान ती उलयतात. तशेंच आमकां आमच्या बाप्पा लागीं उलोवंक मोगान दिल्ली भास जावन आसा ही जिबेची भास. मोगान आमकां आमी केदाळा ती उलयता. केदाळा आमी त्या एका सांगतपणांत आमी आसता. केदाळा पवित्र आत्मो आमच्या भितर तावन आमच्या हरिएका अंत तावन काम करता. पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा. आमकां सांगला जेजू क्रिस्तन हांव एक तुमकां
मजतदार धाडटालो हांव गेल्या उपरांत तुमकां एक हांव मजतदार धाडटालो तो मजतदार खंय आसा आज आमचे भितरच आसा पवित्र आत्मा खंय ना पवित्र आत्मा आमचे भितरच आसा तो कितें केलां आमी दंपून तशेंच दवरला एक्टिवेट करिनातले बरी तशेंच दवरला केदाळा आमी ह्या जिबेच्या भासांनी उलयता आमी नवी पवित्र आत्म्यांतय नवी जाल्या आनी पवित्र आत्म्यांक आमी स्विकार केला म्हणल्याची एक गुर्तू जावन आसा एक गुर्तू ती आमी पवित्र आत्म्यांक स्विकार केला म्हणल्याची एक गुर्त आसा त्या देखून आमी पळोवंक गेल्यार धर्मदूताची कृत्या 2 1 वासिस्ट पेंताकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते समय एका सुवातेर सांगाता मेळून आसले पेंटेकॉस्टाच्या म्हळ्यार जेजू क्रिस्तांनी शीस पुरा सांगातात आसले केदाळा जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारले शिसांनी पळयले आनी शिसांनी कितें केलें आनी आमकांय तशेंच कुर्साय दित आमकांय अशेंत दोगदोनी दितीत आनी आमकांय कुर्साय दित म्हणून शीस काले केले भियोन वचून एका रुमांत ते बसले एका रुमांत ते एका सुवातेर ते सांगाता मेळोवन आसले आमी तशेंच न्ही आज आमी पळय सुवार्ता परगट करूंक भायर येत आसतना आमकां कितेंय जाता कोण ना वा कोणी कितें सांगतात कोण ना आमकां मारतात कोण ना आमकां पात्रायतात कोण ना आमकां कितेंय हें करतात कोण ना म्हणून आमी कितें करता भियेता वैगी आज ते शिसी तशेंच आसले भियोन एका सुवातेर ते सांगाता मेळोवन कितें करनासले ते भियोन बसुल्ले गी काले करचे जेजू कुत्त कुर्सायले आतां आमकांय कुर्सायतात आमकांय मारतात आमकांय तशें करतात म्हणून भियोन बसले की आमी जाल्यार कितें करतले हांव भियोन नाका बाई ही सुवार्ता नाका हे कश्ट नाका ही दोगदोनीत नाका हे कोणाक जाय हांव बरें आसली ह्या संवसार बरें करून जिवन आसली आनी हांवूय तशेंच जियेता म्हण वैगी आमी जाल्यार तेंच चिंते आसले जाल्यार ते कितें केलें एका सुवातेर ते सांगाता मेळोवन आसले सांगाता मेळोवन ते मागणें कर आसले प्रेज गॉड हालेलुया आमी सुमार 3-4 वर्सां पट्टी आमची नेल्ल्याडी रिट्रीट चलताली नेल्ल्याडी रिट्रीट चलच्या टायमार दुसरे दीस थंय कन्नडा रिट्रीट अरेंज केल्ली कन्नडा रिट्रीट एक म्हयन्यान थंय चलताली आनी त्या टायमार थंय सोलोंक म्हणून दुसरे गांवचो लोक थंयसर आयलो दुसऱ्या तिशीन शिवमोगा तशीन दुसरे गांवचो लोक पयले दीस ती येवन रावलो आनी त्या दीस राती थंय अटॅक केले हांव त्या टायमार घरा आसली आनी थंय कॉल आयले आमी अशें हांगा अटॅक जाला आनी मस्तू हांगा प्रॉब्लेम जावन आसा कितें करचें कांय कळना म्हणून तेंच्या पाद्रापान कॉल करून सांगलें आमकां मागीर आमी त्या टायमार कांय करूं आनी वचोंक जावना आमकां नायट वैगे आनी ती कितें केलें ती आसली ती अनुभवार्थी तांणी प्रारंभ केले जिबेच्या भासांनी उलोवंक तांणी स्टार्ट केलें आनी कोणी क्रिस्तांवांची कोणी नासली आनी सगळीं ती अनुभवार्थी आसली आनी जिबेच्या भासांनी तांणी उलोवंक स्टार्ट करतना तांकां आपयले एकल्यांक एन्क्वायरी करूंक तुमी चिंता ती एक 30 मेंबर्स आसली 30 मेंबरां तांकां गोत्तू ना देवाची सुवार्ता थंय मेळटा एक जेजूचे विशय शिकोवंक म्हणून ती थंयसर आयिल्ली तांकां कांयच गोत्तू ना आनी त्या टायमार केदाळा तांणी थंय बसून सकयल मस्त झगडे जावन आसा गलाटो जावन आसा उलोवनूच आसात आनी कितें केलें वयर बसली आनी तांणी जिबेच्या भासांनी उलोवंक स्टार्ट केलें आसली थोड्या जाणांनी म्हणजे सगळ्यांक येनातलें एक 5-6 जाणांनी तांणी बसली आनी स्टार्ट केलें आनी तांकां एकल्यांकच आपयलें सगळी ग्रूप आपोवना एकल्यांक तापयलें तुमकां कोणें हांगासर आपोवन हाडलें कितें जालें हांगा कित्याक आयल्यात तुमकां कन्वर्ट करूंक तशें अशें म्हणून क्वेश्चनां विचारलीं सगळ्यांनी तांणी एकल्यांनी आसल्या 29 मेंबर्सांनी सेम आन्सर दिला
प्रेज गॉड हालेलुया. सेम आमी आमकां हांगासर कोणी आपोवन हाडूना, आमी जेजूक समजून काणयूंक हांगासर आयल्या म्हणून. अरे एकल्यानी साध्य आसा गी तुमकां सेम स्टेटमेंट दिवंक? साध्य आसा गी ना. केदाळा तांणी पवित्र आत्म्याक डिपेंड जाली. पवित्र आत्म्यान सांगता ती उलोवंक लागली जिबेच्या बसांनी. उलयतना तांकां ते तांकां ते आई कळ्ळें तांकां आनी अरी एकल्यांनी सेम स्टेटमेंट दिलें. सगळीं सेम सांगूंक लागली ना आमकां कोणी हांगासर आपोवन हाडूना, आमी आमच्या स्वंत कुशेन हांगासर आयल्या म्हण. तशें हांगा थंयसर तांणी सगळ्यांनी बरोवन काण गेले. तांची एक इवन ल्हान भुरगीं देखून इवन आमी जेजू गोत्ता आसल्यार आमी देखून ते स्टेटमेंट दिवंक कश्ट जाता आसले. ती अनभवडतेनी तशें ते दिताना मागीर दुसरे दीस आमी सकाळीं गेल्या. सकाळीं ते येताना थंय वचून आमकां ते स्टेशनाक आपयलें. इवन आमी कंटिन्यू जिबेच्या बसांनी उलोवनूच आसल्या. कित्याक देव आमच्या जिवितांत त्या टायमार इतले प्रॉब्लेम्स आसले गी जाल्यार केदाळा आमी जिबेच्या बसांनी उलयतना ते आपयले भितर आपयले आनी तेंय तशेंच एकल्यांक आमकां आपयले आनी तेंय तशेंच उलयतना आमी तांणी पुरा क्वेश्चनां विचारतना आमी खंयच्या अंती आमी आमकां भियोंकूच जावना. अरे की आमी सांगता सगळे कितें आसा ती बरोवन काण घेतात आनी लास्टाक ती आमकां दितात. ती म्हणटात तुमी राती आमी तुमचे थंय आयिल्ल्या सगळ्यांक आमी स्टेटमेंट काण गेला आनी सगळ्यांनी सेम स्टेटमेंट दिला. खंयच्या कारणाक की आमकां कोणी फोर्स करना हांगा आपोवन हाडूना आनी आमकां हांगासर आपोवन आमी स्वंत बळांत आयल्या म्हणून तेंच्या SI आमकां सांगता. आनी तुमी सेम स्टेटमेंट दिल्ले वरवीं खंयचेय तुमचे प्रॉब्लेम ना. एक्चुअली मिडियांत आनी जायते ते घडले त्या दीस मिडियांत पुरो आयिल्ले आनी केदाळा ते स्टेटमेंट ते वाचले SIन आनी इमिडिएट सांगले आमची चूक ना हांगासर, कांय चूक ना आनी तांकां नेक्स्ट तुमी करूंक रिट्रीट करूंक परमिशन दिया म्हण. प्रेज गॉड हालेलुया. आनी कितें मिडियांत येवन आसले तेंय तांणी स्टॉप करयलें. हांगा खंयचेय जावना, खंयचेय हांगा मतांतर जावना, खंयचेय जावना म्हण. प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून आमी केदाळा जिबेच्या बसांनी उलयता गे अलौकीक असाध्य म्हणली कामां साध्य जातात, जावंकूच जायना. इवन त्या सिच्युएशनार कशें उलयचें, कितें करीचें, कालें करूंक जाय, कितें कांय आयडियास येना वयगी. म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा कोडयालान खंयच्या टायपान कशें आसा म्हण. इवन म्हाकाय एकल्याकच ते एन्क्वायरी करूंक आपयतना इवन फस्ट टायम म्हाका पयलेंच ते पुलीस ते पुरो म्हळ्यार भंय आसले आनी त्या टायमार वचून ते उलयतना ती सगळी गोत्त आसा तुमकां कशें विचारतात. एका भितर गेल्या उपरांत कशें विचारतात म्हण गोत्त आसा. उलटा तिशीन इशीन तिशीन करून विचारलें जाल्यार एकच सेम आमी कितें स्टेटमेंट दिलें आनी ती आसली ती एक लेडी SI तिणेंय सुवार्ता आयकली आनी तिणेंय जेजूक बिलीव केलें. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. त्या देखून आमी केदाळा आमी जिबेच्या बसांनी उलयता गी आमी तांतूं लिमीट करूंक ना आनी ती एक आमकां गुत्तू ना म्हूण आमी सांगूंक ना. त्या देखून आमी अरी एकल्यानी खंयची पुरा कामां जायनात. इवन हांगाय जाले 1.5 वर्सां फाटीं परत्यान हांगाय सेम सिच्युएशन आयिल्लें. हांगा आयिल्ल्या टायमार तशेंच सेम आनी ती बोट दाखयताली इस लेडी इस हांगासर हें करता इस म्हण. जाल्यार खंयच्या कारणाक भियेनासतना त्या टायमार व्हडले ऑफिसर्स देखून आयले. हांगा आयले जाल्यार खंयच्या कारणाक कितेंय हें जायनासतना एक भावार्थी एक मनीस तो अनभवार्थी तो एक येवन आमकां हेल्प करता आनी परत्यान हांगा रिट्रीट स्टार्ट जाता. प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून आमी केदाळा त्या सांगातपणांत जेजूच्या त्या पवित्र आत्म्याच्या सांगातपणांत रावचें मस्त गरजेचें. केदाळ ते घोव बायलाचे संबंध म्हण येता तशें आमी रावूंक जाय. पवित्र आत्म्यानी हांव तितले आमी क्लोज जायचे. क्लोज रिलेशनशीप कितले क्लोज जाता ताणें वॉयस तो एक वॉयस आमकां आयकता वा आमी उलयलो तो काणयेन आमकां कितें जाय थंय तावन आमकां रिप्लाय मेळटा. वयगी आतां 2 जाणां लवर्स आसात वयगे. लवर्स कशें उलयतात? फोनांत उलयतना 1-5 मिनटां उलोवन दवरतात गी
ना कशे उलयतात हां मस्त वेळ उलयतात मम्मीन आपयल्यार तांकां गोत्तू ना डॅडीन आपयल्यार गोत्तू ना कोणे आपयल्यार गोत्तू ना कंटिन्यूस ती उलोवनूच आसतात घरा जायना जाल्यार वयर येतात आनी एक रुमाक येतात आनी एका उलोवनूच आसतात वैगी सगळो दीस ती उलयता ती कोणाक म्हणे आयकता गी तें उलयल्लें तुमी पळयलां गी आं कितले ल्हव जावन ती उलयतात तशेंच म्हजो आनी पवित्र आत्म्याचो संबंद तितलो घट जावंक जाय तितलो आमी क्लोज रिलेशनशीप तितले रिलेशनशीप आमी केदाळा पवित्र आत्म्या थंय दवरता गी आमच्या हर एक तो आमचो मजतदार जाता आनी तो आमचो हेल्पर जावन येता हांगाय तशेंच ते सांगाता ते शीस भियोन घेवन एका सुवातेर ते मागणे करन आसल्या टायमार कितें जाता तेदवा एकसने कठीण जड वारे आयले कठीण जड वारे आयिल्ल्या टायमार रावोंक जाता गी मस्त वारें वादळ येताना कालें जाता वैगी तशेंच आमच्या जिवितांत ती आमी कितें पवित्र आत्मो आमचे भितर आसलो गी तो पवित्र आत्मो आज तो काले कुंदून वचून आसूंक पुरो म्हळ्यार तो एक लिपोवन आसूंक पुरो केदाळा तुमी ते लिपोवन आसले वरवीं आमचें तें कितें जाता ह्या संवसाराचें स्वार्थपण ह्या संवसाराची आशा ह्या संवसाराची ओडणी तंतू थावन आमी तंतू बुडोवन आसा जाल्यार केदाळा पवित्र आत्मो एकसने आमचे भितर येता पवित्र आत्म्या द्वारे आमी कितें प्रारंभ करता पवित्र आत्मो आमचे भितर आसलो आमी जिबेच्या भासांनी उलयतना तो एक्टिवेट जाता आनी आमी जिबेची भास उलयतना तंतू आमी आमचे ते आसले आमचे ते आसले ते पोरणे स्वभाव वा स्वार्थपणांचे वा खंयचेय स्वभाव म्हजे थंय आसा जाल्यार मोसूर राग झगडे नाबोगसाणे एक खंयचेय आसा जाल्यार थंय तावन ते पयस येता हांगा तशेंच तेदवा एकसने कठीण जड वारे आयिल्ले बरी मळबार तावन एक आवाज आयलो आनी सगळे ते बसून आसल्या घरांत तो बरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो उज्या सारको उजो पळयला मो तुमी उजो कशें पेडटा झोरान पेडटा तुमी पळयला गी तोटांत सरमून घालतात तोटांत वैगी सरमून घालतना कितें जाता पेडटा एक पटी पेटोवन कालें जाता तो पालवून येता आनी तो पावस आयल्यार कालें जाता पुरा धुवन येता पावस आयले वारें आयल्यार उबोन येता पावस आयल्यार सगळें धुवन येता आनी थंय तो केला म्हणून तो घाला म्हणून तो कळोवन आसना तशेंच आमच्या जिवितांत ती केदाळा ते पवित्र आत्मो आमचे भितर आसलो तो केदाळाक कुंदून गेला वा तो केदाळा एक्टिवेट जायन तशेंच आसा गी केदाळा आमच्या जिवितांत आमी खंयचेंय काम करूंक जायना ह्या संवसाराच्या ओडणे प्रकार आमी जियोंक जाता ह्या संवसाराच्या आचे प्रकार आमी जियेता केदाळा तो पवित्र आत्म्याचो उजो म्हज्या भितर तो परत्यान एक्टिवेट जाता गी केदाळा आमी हांगास रावानांत आमी प्रारंभ करता कितें आमी शिकल्या तें वचून सुवार्ता हेरांक परगट करूंक आमकां जाता प्रेज गॉड हालेलुया कितें आमी शिकल्या आमकां बसूंक जायना त्या टायमार वैगी गोत्त आसा गी तुमकां तुमी पळयला गी थोडे पटी रिट्रेटाक वतात वचून पाटी येयले ते 1-2 दीस पळया तांचे तावन कशें तांणी बुक्स काडून येवचे घरा विजीट करचे तांकां देवाचे उतार दिवचे करतात मागीर 2 दीस जाल्या उपरांत ती डल जातात कित्याक त्या पवित्र आत्म्याक तांणी कालें केलां हें केलां तांणी ते परतून तांणी एक्टिवेट करूं ना मागीर तो कितें जाता तो उजो पेटिल्लो उजो कितें जाता पालवून येता केदाळा तो उजो पेटता गे कशें जेजून म्हळां कशें तुमी जेजू क्रिस्त ते राज्येक आयल्यात तशेंच हेरांक राज्येक हाडचें मान्यरपण तुमकां हांवें दिलां तें देखून आमकां तें दिल्लें तें काम आमी करूंकूच आसा आमी तें काम करिनासतना कशें बापा लागीं आमकां एक केला गे बापा लागीं आमकां तें एक संदान केलां वा बापा लागीं आमकां राजी केला तशेंच ताच्या पुता मुखांतर ताणें केलां आतां आमी तें काम वचून करूंक आसा तें करूंक आसा जाल्यार केदाळा आमी जिबेच्या भासांनी उलोवन आमी येता जाल्यार आमकां आमी हेच्या खंयचेय सुवार्थेक आतां पेद्रून कितें केलें पेद्रून हांगा पयलें वाचया मागीर कितें केलें आत्म्यान बरले आनी तांकां दिल्ल्या वाचे सक्ते प्रमाणे ते कितें केलें
परकी बसांनी म्हळ्यार जिबेच्या बसांनी उलोवंक लागले, अर्येकले ते उलोवंक लागले. कोणी तांणी लिपोवन दवरुना, अर्येकले ते उलोवंक लागले. केदाळा ते उलोवंक ताणें स्टार्ट केलें. पेद्रू कितें गेलो, भायर गेलो आनी ताणें सुवार्ता परगट केली. 3000 लोकांक थंय तो सुवार्ता परगट करतना एकच दिसांनी सगळे 3000 लोक जेजू क्रिस्ताक तांणी स्विकार केलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेली कामां येदोळ मुसरी खंयी जावनात. त्या देखून आमी कितें पवित्र आत्म्याक त्या जिबेच्या बसांनी उलयता आनी आमी भायर येता जाल्यार आमच्या जिवितांत तशें तो कितलोय कठीण काळज असो जावं दी, तो असाध्य जावंक पुरो ताका देवा जेजू लागीं हाडूंक, वा ताची ती उतार आयकनान जावंक पुरो, वा कितेंय जावंक पुरो. केदाळा आमी जिबेच्या बसांनी उलयता, उलोवन येता जाल्यार थंय पवित्र आत्मा आमचेर पयलें वचून काम करता. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. तशेंच आमी जिबेच्या भासांनी उलयतना ती कोणाक जिबेची भास उलयतना सैतानाक ती अर्थ जायना. आमी गुत्त आसलेल्या भाशेंत उलयतना काले जाता, ताका अर्थ जाता. आतां हांवें वडोल सांगलें तशें आमी उलयतना आमकां गुत्त आसलेल्या भाशेंत आमी 5 मिनटां मागून उरिल्ल्या टायमार आमी जिबेच्या भासांनी चड आनी चड उलोवंक आसा. प्रेज गॉड. त्या देखून हांगा म्हणटा सगळ्यांक हर एकल्यांनी ती उलोवंकूच आसा. आनी ही काले जाल्या बापा लागीं उलोवचें. आमी परत्यान थंयच या 2 14:2, 1 Corinthians 14:2. खंयचे 2 Corinthians 14:2. वयर खंयचे वास सिस्टर? हांव बापा लागीं उलयता. 14:2 जिबेचे भाशे विशीं. तुज्या मोबायलांत वास. हांव बापा लागीं उलयता. शिवाय सांग. तुमकां हांवें 14:2 जिबेचे भाशे. फर्स्ट कोरिंथियन 14:2 ओडल ते मिस जालें दिसता. 1 Corinthians 14 ना. 2 Corinthians ओडल काडले न्ही 12. जिबेच वास. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता, शिवाय मनशा लागीं उलयना. विचित्र भासांनी उलयता तो कितें करता? देवा लागीं उलयता, शिवाय मनशा लागीं उलयना. मागीर आत्म्यान प्रेरीत जावन आत्म्यांत प्रेरीत जावन गुपीत संगती तो उलयता. गुपीत संगती तो उलयता. गुपीत जावन तो उलयता. तो उलयतना कोणाक अर्थ जाता की गुपीत संगती? रहस्य जावन तो उलयता. आतां आमकां बायबलांत आमी वाचता, जायते आमी बायबलांत वाचता, आमकां थोडे पटी अर्थ जायना ते वैगी. त्या टायमार आमी केदाळा जिबेच्या भासांनी उलोवन आमी पवित्र आत्म्या लागीं हे म्हाका अर्थ जावन हे म्हाका शिकय म्हूण सांगल्यार तुमी 2-3 मिनटां उलोवन बायबल वाचूंक स्टार्ट करा. बायबलांत तुमकांच ते गुपीत संगती, गुत्तुनांतल्यो संगती तुमकां देव कळटात. प्रेज गॉड, हालेलुया. खंयचे आमकां समजून येना, खंयचे आमकां गोत्तुना ते आमकां उलोवंक जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. त्या देखून आमकां कितें आमी जिबेच्या भासांनी उलयता ती गुपीत संगती. मागीर नेक्स्ट पूण प्रवाद करून उलयता तो मनशा लागीं उलयता.
14 वसो 14 तंतु तू सेकेल आमकां जाय जाल्ली जनवाय तें तावन कित्याक विचित्र भासांनी हांव मागताना आं म्हजो आत्मा मात्र मागता शिवाय आं म्हज्या मनाक तांतू पात्र ना. आं आमी केदाळा जिबेच्या भासांनी उलयता हांव आनी म्हजो देवाचो आत्मो देव कशें आत्म जावन आसा की आमी आत्म वैगी हांव आनी देवाचो आत्मो आमी एक जावन आमी उलयता आनी म्हज्या मनाक खंयचेय पात्र ना. म्हजें मन खंयी वचून येवं दी म्हजें मन सगळें टूर मारून येवं दी सगळ्यांनी वचून येवं दी म्हज्या मनाक खंयचेय पात्र ना. हांव कशें आत्मो तशें देव कशें आत्मो गी आमी एकामेकाक कितें करता सांगात आमी एक जावन आमी उलोवन आसता जिबेच्या भासांनी उलयतना. त्या देखून आमी केदाळा त्या आमचे आमी चिंता अयो म्हज्या मनाक तो समजना म्हजें मन सगळ्यांनी वचून येता म्हज्या मनाक येना. आतां आमी गुत्त असल्या भाशेंत उलयतना आमचें मन हांगात रावता गी तुमी मागणें करचे कडेन आसता गी ना खंय पुरो वचून येता कुटुंबांचें मागणें करतना किचनांत गी सगळ्यांनी वयगी सगळें एक कितें पुरो आसा सकाळीं तावन तें सगळें रावंड मारून येवन परत्यान येवन बसता वयगी तें कितें आमकां गुत्त आसल्या भाशेंत आमी मागतना. केदाळा जिबेच्या भासांनी आमी उलयता जिबेच्या भासांनी चड आनी चड उलयतना आमकां ती जाय जाल्ली जनवाय आमकां मेळटा आनी आत्म्यान आनी आमी आत्म्यान सांगाता मेळोवन आमी मागूंक साध्य आसा. प्रेज गॉड हालेलुया. आमी पळोवंक पुरो जायतीं भुरगीं शिकोवंक पाटी आसात वा तांचे इंटरव्यू घेतना कामाक घेतना तांकां कितेंय समजून येना केदाळा जिबेच्या भासांनी आमी उलयता ती समजून आमकां मेळटा. आमी सांगूंक जाय म्हाका बळ दितले जेजू क्रिस्ताचो वे सर संगती म्हाका करूंक साध्य एक 3-4 पाटी सांगून मागीर तुमी कंटिन्यू जिबेची भास उलयतना थंय तुमकां कितें ती जनवाय जाय थंय पवित्र आत्मान तुमकां ती जनवाय दिता. त्या देखून आमकां कळना आमी कशें मागता कशें कितें कांय कळना. रोमन्स 8:26 म्हणटा आमच्या अस्कर उस्करांनी आमी मागता कितें मागचें कशें मागचें कितें म्हूण आमकां गुर्तुना. आमकां त्या देखून आतां आमकां शिकयला रोरींग इन द स्पिरीट म्हळ्यार अस्कर उस्करांनी मागचें तें आमी केदाळा फस्ट आमकां येवंक जाय जिबेची भास उलयतना मुखार ती भास ऑटोमॅटीक तुमचे तावन ती येता. प्रेज गॉड हालेलुया. त्या देखून आमी एकली उलयांगी जिबेची भासांनी उबे रावा. कोणाक प्रये ना एकली दोळे दंपा दोळे दंपून म्हणा देवाचो आत्मो म्हजेर आसा जेजून म्हाका अभिषेक केला. 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 हालेलुया हालेलुया. एकले आमी उलया हालेलुया 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 हालेलुया. जस्ट हालेलुया हालेलुया म्हणा हांव सांगता मागीर वसा. हालेलुया 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 हालेलुया. तशेंच तुमची जीब लूज सोडा आनी तशेंच तुमकां भितर दिल्ल्या सक्ते प्रमाणे त्या वर्डा प्रमाणे तुमी उलया खंयचे उतर तुमचे भितर येता. अल्ला रा ला ला र र र र ला 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 र र र र उगीत रावा नाका तो उलया भितर तावन खंयचे वर्ड येता ते वर्ड तुमी उलया. र 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 ल र 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 ह र 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 जीभ तुमची लूज सोडाल, जीभ लूज सोडा आणि उलया. खंयचे वर्ड भितर तावन येता ते वर्ड डाऊट करी नाकात. र र र ल री बा 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 शेरी बा 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 शिकारी बरी बरी बरे 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 बा 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 शिकारी बरी 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 बा 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 शिकारी बरी 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 बा 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 शिकारी करी करी ली री बा 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 हो 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 रो 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 लो रो र र र र र र र र श र 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 रो 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 ल र र र शिकारी बा 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 मा मा शिकारी बा 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 शिकर र र ल र र र र र र शिकर. खंयचे वर्ड येता तशेंच उलया, रवा नाकात, वगेत रवा नाकात. पवित्र आत्मा तुमचे भितर तावन उलयता. शिकारी बरी 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 बा 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 र र र र र र र र र श र 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 शो रो 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 ओ शिकर र र शिकर र 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 शिकारी बरी 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 शिकारी मा बा 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 मा रो रो लो रो 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 शिकारी बरी 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 बरी. तुम्ही हर एकली बिलीव करता जिजूक वैमो हर एकली उलया. हालेलुया हालेलुया ल र 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 ल ल ल ल ल र र र र र ल र र र श र र र र र र र ल र र र र र र र ओ शिकारी बलरी करी बा 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 शिकारी बरी 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 बा शिकारी बा 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 लारी का री बा 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 शिकारी करी 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 का शिकारी बा बा मा 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 री बा 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 मा मा बा बा मा शिकारी करी 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 का शिकारी बा बा मा 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 तरी करी बा 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 मा 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 शिकारी बा 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 रो 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 शिकारी करी 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 का. तुम्ही जिबेचे बास उलयतना तुम्ही खंयच्याय मनशा लागीं उलयनात, बापा लागीं तुम्ही उलोवन आसात. उलया, कोणी तोंड नंपून रावा नाकात. तुम्ही जिबेचे बास उलयतना अलौकिक कामां तुमच्या जिवितान जावनचे तुम्ही पळयतात. तुमच्या सेवेचे जिवीत आसूंक पुरो, कुटुंब जिवीत आसूंक पुरो, घरांत जावंक पुरो, फायनान्शियल जावंक पुरो, हर एका एरियान ते ओपन करा. तुमचे तोंड उक्ते करा. र 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 शिकारी बरी 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 रो 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 हा 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 रो हा 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 रो रो हा हा शर र हो आहा रो 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 शर र र ल
शकर शकर शक शक हा 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 र र र र ल र ह हो 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 कोण जिबेच्या बासांनी उलयतात त्यांनी एक स्टेप मुखार वसा आनी की डीप वसा हा हा हो 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 रो हो रो हो हो रो हो आ हा 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 आ हा हा आ हा हा आ हा हो 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 रो हो रो हो रो हो रो 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 आ हा आ आ आ आ आ हा हा ओ हो आ आ हा आ आ हा ओ शररा 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 शाह शररा शरर 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 हो 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 हा हा ओ हो हो र ह र ह र रो हो रो 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 हो रो रो हो रो हो 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 रो हो हा 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 आ हा हा oh ho ho aha ah aha ha 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 ra 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 ro ho ho ro 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 ho oh 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 ra ha aha 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 ah ah ra shakara shaka shat 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 tha tha ra shak shak ra oh ro 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 ho ro ho रे रे आ आ आ आ आ आ आ आ मा आ मा ro 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 shara ra 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 ro 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 ho shikara ra 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 shikari ra 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 shara ra 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 ro ho ro ho ro ho ro ho ra 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 ha 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 ra ra ro ho ha 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 ra ro 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 ho ro ra 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 shara ra shakara ra 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 shakara 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 ra 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 ro ho ha ha ro 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 o o o ro 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 ha 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 oh shakara ra 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 ho thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ह्यो थोडो वेळ बापा तुज्या आजारपणांत करसूंक तुवें आमकां तुज्या त्या देण्या विशयान तुवें आमकां शिकयली. तुका अर्गां दिता बापा आनी आरी एकल्यांकी तुवें ते देणे एक्टिवेट केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. आनी कोण पुरा त्या विशयांत आनी की हे वैगी हांवें करचें करेक्ट की आनी कोणी चिंतून आसा जाल्यार बापा तांचे आत्मीक दोळे उगडापान कर बापा तांणी ते प्रॅक्टीस कर चड आनी चड उलोवंक तांकांय तुवें केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन आमेन आमेन.